एझेकिएल प्रवादेच्या पुस्तकांतले वसा सर्वेस्पराचें उतर म्हाका हे परी आयलें. मनशा पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्या पासून राखणो कसो नेमला. म्हज्या तोंडांतलें एक उतर तूं आयकतलोय, तेन्ना तुवें म्हजे तर्फेन तांकां सत्राय दिवंक जाय. खोट्या मनशा, तूं खरेंच मरतलोय अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी त्या खोट्या मनशान आपले सालीक पाट करूंक ताचे कडेन उलोवन ताका सत्राय दिना जाशी जाल्यार, तो खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवांक लागून मरतलो. पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. पूण त्या खोट्या मनशान आपले सालीक पाट करूंक तूं ताका सत्राय दिशी जाल्यार, आनी तो आपले सालीक पाट करिना जायत जाल्यार, तो आपल्या गुन्यांवांक लागून मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोरा सुताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाका. सर्वेस्पोरा सुताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाका. संतोषान सर्वेस्पोराक उल्हास या. आमच्या तारणाची कडप जावन आसलेल्यांक वाखाणया. अर्गां स्तुती करूं ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. सर्वेस्पोरा सुताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाका. येया सर पडोवन ताका आराधन करया. आमकां देवा हुजीर दिम्यांनी पडया. तो आमचो देव, आमी ताच्या सर्वाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तो ही. सर्वेस्पोरा सुताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाका. आस्ता सुताळो तुमकां आयकत जाल्यार आरण्यांत केल्ले परी तुमची काळजां धारून करिनाका. थंय मेरे बांदांनी मासांग तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी महात कार्यां देखल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली. सर्वेस्पोरा सुताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाका. सर्वेस्पोरा सुताळो तुमकां आयकत जाल्यार
सांब पावलान रमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाचो मोग करचो ह्या एका रिणा भायर कोणाच्या कसल्याय रिणांत तुमी रावनाकात. कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळें नियमशास्त्र पाळटा. प्रद्वार करिनाका, जिवेशी मारिनाका, चोरिनाका, पेल्यांच्या वस्तूंची आशा करिनाका. हे आनी हेर खंयचेय उपादेश आसात जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या एका आदेशान ते समेस्त आटापल्यात. मोग पेल्याक कसलेंच वायट करिना. देखून माया मोगान आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता. देवाचें उतार्ये, देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका ए सुम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजें आनी ताचें मोदें गुटान ताका सांगून दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटी हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगाता आपोवन व्हर. कित्याक हर एक प्रियत दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळ्ळी. आनी तो सभेकय आयकना जायत जाल्यार तो एक अणबावट्या बरी वा सुंकागारा बरी म्हूण लेखून ताका सोडून सोड. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जें कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जें कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडून आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एका मनाचे जावन खंयची एक वस्तू मागीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मदगांत. देवाचें उतार हें वाखाणी तुका क्रिस्ताक. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज आमी सद्या काळाचो 23वा आयतार आमी संभ्रमता. आज आमी नियाळचो संदेश जावन आसा मोगान आमी हेरांक तिदविया. ह्या दिसांनी आमी माध्यमांनी चंद्रयान-3 दक्षिण ध्रुवाचेर लँड जाल्ल्या विशीं आमी आयकलें. पूण आमकां कळीत असले प्रकार चंद्रयान-2 फेल जाल्ले. पूण त्या सायंटिस्टांनी तांची चूक वळखून घेतल्यो, त्यो तिदविल्यो आनी थोडे बदलावान त्या लँडरार हाडले वरवीं चंद्रयान-3 एक सक्सेस जावन पावलें आनी देशा एक कीर्त हाडूंक शकलें. हें एक उदाहरण हांवें कित्याक दिलें म्हणल्यार आमी सर मनशां साहेबांची आमी ल्हान आनी व्हड सूख आदारता. थोडी चुकी आमी कळीत आसून करता, थोडी चुकी आमी आमच्या नेण्यापणान आमी करता. पूण आमी जाणाव आमच्या चुकी वरवीं आमकां हेरांक जायते कश्ट भोगूंक मेळटात. देखून आयची वाचपां आमकां आमच्यो चुकी तिदवंक उलो दितात आनी हेरांच्यो चुकी तांच्या गामाना काडूंक आनी त्यो चुकी तिदवंक आमकां आपोवणे दिता. आमची उतरां आनी करण्यो हेरांचेर एक व्हडलो प्रभाव घालूंक शकता. आमचें जिवीत वा आमची चाल समकन ताचे पळादीक पळोवन आमचेर रुंदून आसा. पूण आमी सामाजीक जिवी हेरां संगी जियेतना आमचें मात्र आमी बरें जायचें म्हूण आमी चिंतचें न्ही. हेरांचें बरेंपण जायचें म्हूण आमचें तें एक चिंतप आसूंक जाय. कुटुंबांत आनी समाजांत जियेतना हेरांची जबाबदारी घेवची पडटा. पेल्यांची चुकी पळयल्यो तेन्ना ते तांच्या गमाना काडून ते तांणी सारके वाटेक येवचे बरी प्रयत्न करूंक आसा. आमचे सख्खी आमी पयस रावून पेल्यान पाड जावचें पळोवचें क्रिस्ती जिणेचें साहस जाल्लें व्यक्तित्व न्ही. पयसाना वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता, जेजू क्रिस्ताची भाव आनी भयण जाता आनी तशेंच जेजूच्या 3 विसावांत आमी वांटेली जाता. तें जावन आसा जेजूच्या रायपणांत, जेजूच्या येजाकपणांत आनी जेजूच्या प्रवादपणांत आमी भाग घेता. म्हणल्यार जेजू संगी आमी राय, येजाक आनी प्रवादी जाता. आनी आयची वाचपां एका प्रवादीचें कर्तव्य कितें म्हूण एझेकियेल प्रवादीच्या पुस्तकांत मुखांत आमकां दाखोवन दिता. पयलें जावन देवाचें उतर आमी परगट करचें, दुसऱ्यान तांकां सत्राय दिवची, तिसऱ्यान पातकी वा खोट्या मनशाक ताची चूक तिदवून
ताका बऱ्या वाट्याक हाडची जबाबदारी अरे क्रिस्तांवांक आमकां पयसाना वरी मेळ्ळ्या आनी ती आमकां पाळूंक आसा आनी आमी पाळूंकूच जाय. उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 4:9 जेन्ना कायन आपल्या भाव आबेलाची कुणी करता तेन्ना सर्वेस्पर देवान कायनाक विचारलें सावक तुजो भाव आबेल खंय आसा. तेन्ना कायनान दिली जावाब हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो. आनी ह्या जावेक पुराक जावन देव एसेकील प्रवादाच्या मुखांत सांगता कोट्याक मनशाक तुवें 17 दिनां जाल्यार त्या मनशाच्या मरणाक तूं जबाबदार जातलें. कित्याक आमचो देव कोट्या मनशाच्या मरणा वरवीं प्रसन्न जायना. वागार कोट्या मनशान आपली साल समकन बरीकन बरें जिवीत जियेल्यार देवाक संतोश जाता. देखून देव मनशाच्या चारित्र्यांत सुरवेतोन मनीस खोटो जाल्यारय देव मनशाचो मोग करता. तांकां परत परत तांचें सूख दाखोवन दिता आनी तांकां बरी जियोंक आपण दिता. मुनियेचो पुस्तक अध्याय 3:12 जशें एक बापाय आपल्या मोगाच्या पुताक शिक्षा लायता तशें ताचो सर्वेस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता. हाका पुराक जावन जायतीं निदर्शनां आमकां पोरण्या सोल्ल्यान आमकां वाचूंक मेळटात. देव प्रावद्या मुखांत इस्रायल परजेक तांची सूख तो दाखोवन दिता आनी तांकां सारक्या वाट्यांनी चलोवंक तो उलो दिता. मोगाच्यान आमी सर पातकी एक ना एक सूख आमी जिणेंत करता. तर आमी हेरांक कशी बुधबाळ सांगची. एक सांगणी आमी आयकल्या जावंक पुरो. एक सांत वा बागेवन मनीस दिसाक 7 पावटी पडटा वा 7 पावटी पाताक करता. कोलकाताची बागेवन तेरेस म्हणटा थोड्या सांतांनी आपणाकच व्हडे पातकी म्हूण पिंतरायला. कित्याक तांणी देवाक पळयलो आनी आपणाकच पळयलो आनी तांचे मदलो पाराक तांणी पळयलो. आनी हेरांनी तांकां तिदविताना ती तांची सूख तांणी मोगान ती तिदविली आनी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान ती वाडली. देखून आज तांकां आमी मान करता तांचे लागीं आमी मागता आनी ती आमकां एक आदर्श व्यक्ती जावन आसात. जेजून सांगलां तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडचे पयलें तुज्या दोळ्यांतले आडे काडूंक जाय. तर आमी हेरांची सुखी तिदवचे पयलें आमची पातकी जिणी आमी बदलूंक जाय बरें जिणी जियोंक जाय. कित्याक हेरां आमची साल समकन पळोवन आमचें व्यक्तित्व परकितात. तर आमी हेरांक तिदविताना जावं पावलो रोमांकारांत बरयल्या आयच्या पयल्या दुसऱ्या वाचपांत सांगले बरी मोग पेल्यांक कसलेंच वायट करिना. हें आमी समजून घेवचें आनी हेरांक तिदविताना आमी मोगान आमी तिदवूंक जाय आनी आमकांय हेरांक तिदवूंची एक नैतीक जबाबदारी आसा. तर आमी हेरांक तिदविताना आमी मोगान तांकां तिदवूंक जाय. दुसऱ्यान आयच्या सुवार्थेंत कोट्या मनशाक बऱ्या मनशान तांकां सारके वाटेक हाडचे खातीर जेजून दिल्ली वाट आनी जेजून सांगलां तांकां नाजूकायेन पळोवंक जाय असली वाट दाखोवन दिल्या. हेरांक सारके करचे खातीर जेजून दाखोवन दिल्ल्यो ही वाट सामाजीक जिवितांत बऱ्यो वाट्यो जावन आसात आनी येशू क्रिस्ती वाट्यो जावन आसात. जेजू म्हणटा तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजें आनी ताचें मोदें गुटान दाखोवन दी. न्हय सगळ्या मुखार ती दाखोवन तांचें नांव पाड करचें. दुसऱ्यान तो आमकां तो आयकना जाय जाल्यार बऱ्या मनशाच्या व्यक्ती लागीं सांगून ताका आमी सारक्या वाटेक हाडूंक जाय. तो कोणाकच आयकना जाल्यार ताका अणभवते बरी वा सुंकाकारां बरी लेखीचें पडटा. हांगा लेखचें म्हणल्यार सूख आदारतलो आपणाकच त्या स्थानार दवरता. इतलें सगळें आख्खें जालें अशें न्हय. देव नव्यान अवकाश दिता पातकाच्या बोक्सांनी बसयता आनी बोक्सांची आनी राजी संदनाची कृपा इगस मातेक दिल्या. तर मोगाच्यानो आमी कितें करया. एक आवय बापाय जावन आमच्या भुरग्यांक सूख करतना आमी तांची सूख तिदवंक आमी थोडे फावटी आमी तांणी सूख करतना नाणाकारांक लागून आमी तांची सूख तिदवंक आमी भियेता. पूण आमी तांची सूख तांकां अर्थ करूंक आसा ताचे परिणाम तांकां अर्थ करूंक आसा. त्या वेळा मात आमकां तांची सूख तिदवंक आमकां सुलभ जाता. आमी कन्नडांत एक सांगणी आयकल्या गिडವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ. आमी ल्हान आसतना भुरग्यांक आमी तांची सूख तिदवी नाटल्यार व्हड जातना तांकां आमी तिदवंक साथ दिना. आनी तशेंच भुरग्यांनो एब्रावान बरयल्लें पत्र अध्याय 12:20 शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखा कारण जाता शिवाय संतोशा कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेज जाल्ल्या ती समाधानाची आनी नितेची फळां बरी जिणी जियोंक जोड दिता. तर मोगाच्यानो आमचे आवय बापे आमकां तिदविताना आमी ती मोगान घेवंक जाय. तशेंच एक टिचर जावन एक भुरगें सूख आदारतना तांकां हेरा भुरग्यां मुखार
तांकां तांची सूख तिदवची न्ही बगात खासगी जाग्यार तांकां वचून मोगान तांची सूख तिदवंक आसा सूख करचें मनशां सैब पूण सूख करतना मोगान तिदवचें देव सैब जावन आसा तांकां एक बरें उत्तेजन उतर सांगचें एक धनात्मक चिंतपाचें उत्तेजन दिवचें तांकां बऱ्या वाटांनी चलोवंक आदार दिवचें तांच्या कश्टा आनी पंथावांनी फुडें वचून तांकां आदार दिवचें गरजेचें जावन आसा न्हय तांकां उठल्या बसल्याक तांची कोडी काडची तांची टिका करची तांकां बरें उतर सांगिनासतना रावचें हें क्रिस्ती सैमाचें न्हय जावन आसा मोगाच्यान तशेंच एक इश्ट जावन आनी एक इश्ट सूख करतना थोडे फावटी आमचे इश्टागाती लेखून आमी तांकां तांची सूख दाखोवन दिना तांची सूख आमी तिदविना पूण एक खरो इश्ट सदांच आनी एकल्या इश्टाची ताची सूख दाखोवन दिता आनी ती मोगान स्विकार करता आनी तुमच्या मुखार हांव 2 सवालां दवरूंक हांव आशेतां आमच्या खांब्या जाग्यांनी आमचे सावावराडी सूख करतना आमी तांकां तिदवितांगी दुसऱ्यान हेरांनी आमकां तिदविताना आमी ती तिदवणी मोगान घेतांगी वा आमचे प्रतिप्राय कितें ही सवालां तुमच्या मुखार दवरूंक हांव अपेक्षिता मोगाच्यान तर मोगाच्यान ह्या नियाळा वेळी आमी एकामेका खातीर मागया कित्याक जेजून आमकां सांगलां आयच्या सुवार्तेन आनी आमकां बसयलां एकामेका मोगान आसून मागण्या केल्या देव आमकां कितें मागता तें मेळाशें करता आनी तो आमचे संगी आसा म्हूण ताणें आमकां बसयलां तर ह्या नियाळा वेळार पयलें हांव बरें करूंक हेरांची सूख तिदवून बऱ्या वाटेक हाडूंक जाय अशी कृपा बोळ ह्या वेळार आमी मागून घेवया